जे चलताले आमच्याकडे 2 PPP ऑपरेटर आसात। एक JSW जिंदाल साउथ वेस्ट पोर्ट आणि दुसरो अडानी मार्मागोवा टर्मिनल। या दोन्ही टर्मिनलांनी इक्वल लँडिंग जातात। तेतूंतले गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आसा आमचो प्रश्न रिन्यूवल कंसेंट टू रिन्यू। आता ते रिन्यूवल आमकां दिल्ले आसा ते अप टू 31 मार्च वॅलीड आसा। आफ्टर 31 मार्च ते एक्सपायर जाता तेन्ना ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्या की ते रिन्यू करचे आनी चड करून गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड। आणि रिगार्डिंग मिटींग ऑफ द गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड अजून कांय जालें ना तेन्ना आमकां दिसता हे ऑपरेशन कन्सेंट रिन्यू जावपा ना। तेका लागून आमी परत एकदां गव्हर्मेंटाक सांगता की जाता तितले बेगीन जावचे दिल्ले आसा। ह्या बद्दल अपील टू रिन्यू दी कन्सेंट ही कॉपी आमी तुमकांय दितात। आता एक सांगपाचें म्हणटा तुमकां जाणटो एक लोकांचे गैरसमज जाल्लो आसा की MPT भारत सरकार पेमेंट घालपाक पयशे दिता म्हणून। MPT भारत सरकार एक पयसो पासून दिना, आमी जोडपाचें आनी तितूंतल्यान आमकां पगार मेळपाचें। लोकांचे कित्याक कांय एक व्हिडिओ शेअरिंग जाता की MPT कशी बंद जातली। नो डावट MPT 134 इयर्स ही कंपनी जावन आसा, ही जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आहा। आमी कितें जोडटा तें आमकां आमी मोडचें पडटा कित्याक आमकां पगार येवपा जाय। फाल्यां कितें आहा वी आर प्युअरली वर्कर, आमी बिझनेसमॅन न्हू। आतां पळय तुमकां खबर आसतली कांय NGOन मायनींग बंद केल्लें, आज कितलो लोक रस्त्यार आहा आनी तोच NGO आज कोलाचेर येयल्लो आहा कित्याक विनाकारण बिश्टें वयता थंय कोल हाडटा पांयाक लायता आनी कोल मेवता म्हणटा ते तशें ना। पळय कितें आसा सरकारान यंत्रणा घातलेली आहा थिंगा कोल मॉनिटर करपाक, आमच्यान म्हणपा जायना। तो रिपोर्ट ते घेता त्या प्रमाणे परमिसिबल लिमिटी प्रमाणे आहा तें। आतां कांय तर गोंयांत तर सारकेंच बंद करूंक सोदता, रस्त्यार सगळे कामदारांक रस्त्यार उडोवंक सोदता जाल्यार आमकांय हेजेर कितें तरी चिंतचें पडटलें। हे जे NGO आहा कितें करपाचें फुडें आनी कितें जातलें तें हें तर आमच्या पोटाचेर येयलें न्हू जाल्यार हे कामदार आमी रिएक्ट जातले फाल्यां।